आणि हांगा कोणाची पास जाता आशिल्लो तर हांगा म्हाका कसना एक एग्जिबिशन आसा हांगा एक फावटी वचून पळोवन येया भितर हे पुरो अशी लायन आसा पळय हांगा लायन हो 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 कितलो छंद आसा पळय हें पळय कार्पेट अँटीक पीसेस कशी दिसताच पळय हांगा गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुढे जाणं गुड मॉर्निंग घंटे जाले 8:19 6:45 का अलार्म दवरलेलो आणि उठयलेलो बट मागीर मोबाईल पळयले की आसता मागीर एक सकाळची क्लास कॅन्सल जाले तर ताजे खातीर हांव न्हिदलो तर आज थर्सडे म्हाका तो वच्चा आसा भायरी हांव आतां चिके बेटर आसा आनी बेटर फील करता आसा आनी चिके दुखी उणी आसा बट सकाळ उठयतना आसतना चिक्की सोरनेस आसता त्या म्हळ्यार मॉर्निंगात आसतालें ताजे खातीर ते स्लोली वताले ताजे खातीर हांव उठयतना म्हाका डॉक्टरान सांगलें की ना आरामसेर उठोवपा तुवें म्हळ्यार फटाक करून उठोवचें न्हय नाजाल्यार आनीक प्रेशर येता तर ताजे खातीर हांव आरामसेर उठयलेलो थोड्या न्हीद जाल्लो आनी हांव आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा तो गुचून दूदय हाडलें आनी थर्सडे ते तुमकां करता आसा हांव आतां थोर उलोवंक फंड घालता आसा आतां वचा फटाफट रेडी करी आनी म्हाका भायर सरून म्हाका वचकात थोड्या वेळान तूं एक अरावंड 9:45 हांव भायर सरतालो दाखोवन ट्रॅफिक पुरो आसता न्हू ताजे खातीर हांव पुरो चॉपिंग करून दवरलां आनी आमी गेल्या थोर उलोवंक थोर उलोवंक रेडी एक नंबर चलो आता ब्रेकफास्ट करूया तर प्लेट आगला अम्मा कितें दिता 3 hours later. आता जस्ट घरकडे आयलो आता जेवण करता आसा आजी लंचान तो आसना खोळमो आनी राईस तर अम्मान आसना ऑलरेडी आसना पुरो सिजून आनी पुरो रेडी दवरलेले तिने मसालो आनी पुरो रेडी दवरलेले कसन वाट्टूचाच करून तर आता जस्ट वाट्टून मागीर खोळम्याक फंड घालून पुरो खतखत काडता आसत मागीर दाखय तुमकां की आसा आजी कळंबो कशी जाल्लो करून शीता आदन दवरता आनी शीत करता आसा आज चपात करना अम्मा सांगता चपात नाका रात्री पळोवया आईची दनपारची जेवण आमी गेल्या कळंबो राईस हो 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 हांग पळया गायस कळंबो रेडी सुपर हें पळय हांव तूं आज आसना अम्मान आसना बीटरूट घालना हांव तूं चिक्के गोड साण जाल्ला म्हळ्यार बीटरूट घाल्लेलो करून सगळी ठीक आसा वेजिटेबल्स घाल्ला हांव तूं बीन्स पळय बीन्स आनी बीटरूट बस तितलेंचे आनी दाळ आनी पुरो पंड घालून गेल्या सीज जाल्लें आसतालें वाण घालतात चलो आतां आमगे दनपारची लंच रेडी टिपिकल सावथ इंडियन लंच आजी तर हांगा आतां लंच प्लेटा घाला कळंबो राईस अँड कुकुंबर हांव जेवता म्हळ्यार म्हाका वच्चें आसा अम्मा सांगता आतां नाका काय मागीर जेवता गेली ती तिका पोट भरला गे हांगा जस्ट आतां क्लास जाल्ले आतां म्हाका दुसऱ्या क्लासा खातीर वच्चें आसा आनी 2 क्लास आसा म्हाका हांगा आतां थंड जाला क्लायमेट कसं वतना केन्ना केन्ना गरम आसता केन्ना थंड आसता तर हांगा बिल्डिंग्स पळया कितलो व्हड आसा ब्युटिफूल न्हय ग्रीनरी हांगा हें म्हाका बेस्ट प्लेस हांगा आयल्यार न्हू चिक्के लायक जाता आनी आतां दिवसूय आतां व्हड घेवचो स्टार्ट जाला हांगा Later that same evening. तर जस्ट आतां म्हागे क्लास जाल्ले हांगा आनी हांगा कोणाची पास जाता आशिल्लो तर हांगा म्हाका कसना एक नॅशनल हँडलूम हँडीक्राफ्ट आनी एक एग्जिबिशन आसा हांगा एक फावटी वचून पळोवन येया भितर हें पळया पॉट्स आनी आसात हांगा हें पळया कप्स पॉट्स हा 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 ब्युटिफूल असो हें पळय तुळशी हें पळय हांगा चंद चंद क्रॉकरीज आसा हांगा वाव हे पुरो अशी लायन आसा पळय हांगा लायन हो 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 सुपर्ब असो भार चंद आसा हें पळया मसाला न्ही कुट्टूच्या खातीर भार चंद आसा हें पळय चपातीचे मार्बलाचे कप बशी हें पळय भार चंद आसा पुरो सांसान हें डिशेस न्हू बार लायकस
हे पळय झाड लावच्या खातीर पॉट्स मस्त ओड्डोड पळय तुळशी संग मस्त पुरो वेरायटीज संग ओहो सॉलिड आसा न्हू गाईस हांगा मस्त पुरो वेरायटीज आसा एवरी टायम हांगा एक्झिबिशन आसताची तर आज फर्स्ट टायम म्हाका दिसला म्हळ्यार आतां तिका फ्री असेल करून ताजे खातीर न्ही पळय कप्स टी कप्स कितलो छंदच पळया बार रे छंद आनी पुरो हांगा उंगल आनी पुरो मेळटा कितले छंद लॅम्प्स पळय लायट वा हांगा पुरो उंगल आनी पुरो मेळटा हे पळय कार्पेट ओहो हो 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 वाव किती छंद दिसता कार्पेट या बार छंद आसा हे पळय कितले छंद आसा पळय अँटीक पीसेस दिवली गांठ पळया ते वा मस्त पुरो आसा देवाल मूर्ती आसा पळय हांगा वाव कासो गणपती फार छंद आसा हे पळया दिवली पळया कितलो हड्डोड आसा हे पळया फ्लावर वास मस्त पुरो आसा हे पळया चमचेनी पुरो मस्त लायक आसा हे पळया वास फ्लावर वास बार छंद आसा हे पळया टेबल्स हे पळया हे आमगेले कसं सांगता दवला म्हणके वुडनाचे हे ट्रेस पळय वुडन ट्रेस बार छंद सुपर कितले छंद दिसता न्हू ह्या पुरा कशी दिसतच पळय हांगा नाईस चलो हांव आतां घरकड वता वेळ जाला हांगा 9 जावच्या येता असं आम्ही वेट करता आसतली जस्ट आता घरकड आयलो आणि कसन थंड जाला आणि हांगा येतानाच न्हू हांगा एक पार्सल असं कसन पार्सल अम्मा संध्या येयली आमी येयली हां तीन येताना हाडलेले हय कसन असेल तांदूळ तांतो हे नूडल्स आनी हे चिकन चिल्ली चिकन चिल्ली तू खाल्ली वय हांव केल्ले 8 गंज जालो म्हण केलें तुवें आतां 9:30 पावून दाखयला होय म्हाका हांव तुका सांगलेलो वताना म्हाका वेळ जाता करून तूं खावन घे मागीर रण्ण खातालो येवन म्हणली वेळ जाता म्हणून अच्छा ओके चल ठीक आहे तुका जेवण जालें ना आता मागीर जेवण जालें अच्छा तर मागीर कोणबायच कसन करची मागीर कोण म्हाका अंड व्हरचें पायक जालें आता फाल्यां गजान सकाळी असो कसो जेवला जेव पळाचे पानपळा जेव गेल्यार पानपळाचे कोण भो वापस पानपोळो नाका फळ्या कसं म्हणून ठीक आहे आता पानपळ्या खातीर आता पीठ वापस तांदूळ तिंबोक तांदळा पाकीट केल्यार ताकाय जाता तांदूळ जालें ठीक एक पावलान करचें दोग जाणांक जाय त्या म्हाका तस न्हू म्हाका भूक लागल्या म्हाका आतां कंट्रोल जायना टायम पळय पावून जालेलो म्हणटलो अरे म्हाका वेळ जालो कसन करचें मागीर 8 घंटे केला नाही ट्राफीक आशिल्लें खावन घे म्हणून म्हणेल मागीर हांव केलें मागीर मस्त वेळान कसाय खावचें म्हणून केलें ठीक आहे हांव आतां खाता चलो तुमकां दाखयता कसन पार्सलच करून आतां तीन सांगलें नूडल्स आणि कसन की चिकन चिल्ली असं आमगे घरकड चिकन काल यशोबदार अम्मा चिकन पेटयलें आज मी बहिणीन चिकन पेटयलें वा पेन पण जायला हे हो हो कान पळोवया एक पटी वा नूडल्स हो हांगा चिकन चिल्ली नूडल्स बार लायक असं सुपर असं रायट टेस्टी असो सकाळीं आपण मस्त बिझी आशिल्लो तर ब्लॉग करचो टायम मेळनाशिल्लो तर जस्ट आतां ब्लॉग एडिट केले आनी अपलोडूय करून सोडला आनी मस्त थकलो आता चलो आतां हांव न्हिदता आनी ब्लॉग हांगाच एंड करता तुमकां परत जेन्ना की आमगे व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कुमारी कपल बाय गायज